तुकाचेच वैभव तुकाचेच. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया. तुमकां सुमेस्तांक स्वागत करता, बरो दीस मागता. आयच्या दिसा देवाचें उतर आमकां फावूस जाला. लूकाचो वांजेल 20 अध्याय 12 ते 19 वाक्या म्हणसर. लूक चॅप्टर 21 वर्सेस 12 to 19. पूण ह्यो सोर संगती घडच्या पयले तुमकां धरतले आनी दग दितले. तुमची जर्ती करच्या खातीर तुमकां सिनागोगाच्या अधिकाऱ्यां मजीर हाडटले आनी बंदिखानांनी घालतले. तुमी म्हजे पाटलावदार देखून तुमकां राया आनी अधिपती वजीर व्हरून व्हरतले. सुवार्थेक साक्ष दिवंक तुमकां हो एक संदर्भ जातलो. तवळ कितें जाप दिवची ह्या विशयंत आतांच आलोचन करचें ना म्हणून तुमचे मते निर्धार करा. हांवूच तुमकां असली वाच आसक्त आनी जाणवाय दितलो की सर तुमचे विरोधी तुमकां आडावंक वा तुमचेर उदपुराटे सांगूंक शकचे नात. तुमची आवय बापूय भाव भयणी आनी सैरी धैरी तुमकां पराधीन करतलीं आनी तुमच्या मदल्या थोड्यांक जिवेशी मारयतलीं. तुमी म्हजे पाटलावदार देखून हर एकलो तुमकां द्वेशितलो, तरी पूण तुमच्या माथ्याचे एक ते केंस लेगून नाश जावचो ना. तुमची दीग सोंसणीकाये वरवीं तुमचे जीव तुमी राखतल्यात. आज हे उतार देवाचें उतार आमकां फावो जाला. कश्ट आनी दगदोनी सुवार्थे खातीर आज जेजू खातीर एक साक्ष दिवंक व्हरतो अवकाश म्हणटा. जर कश्ट दगदोनी येता आसतना जर आमचे ते आमी पळयता आमचे पवित्र सभा कशा पयलें कश्ट दगदोन्यांनी रगत वारोवन कितले मार्तीरपणांत हो भावार्थ सांबाळून दवरला. आज आमी मस्तपटी सांगता दुसरे पुरा विशय आमी उलयतना सांगता आनी कालें केला म्हणून. पूण पवित्र सभेन एक भावार्थ सांबाळून दवरच्या खातीर तो भावार्थ तुका आनी म्हाका दिवच्या खातीर कितले गी लोकांनी जीव दिला, रगत वारयला आनी आजुनूय असंगती घडटात, आजुनूय घडटात. आमी चिंता आमी सुरक्षीत आसा म्हणून, पूण तरी संगती आमी पळयतना आमी सुरक्षीत ना. कित्याक देवाचें उतार परगट करतल्यांक कश्ट दगदोनी येतलेच आनी खंडीत जावन नाका भियेचें म्हणून ना. देखून देवाचें उतर सांगता परगट न्ही, देवाचें उतार परगट करता आसतना मस्त जाणांक दगदोने मेळटात, कश्ट मेळटात. म्हज्योच साक्ष मस्त आसात. कश्ट दगदोनी कश्यो येतात, कितें पुरा जाता. पूण ह्यो संगती हांवें थोड्यो उक्त्यान उसार सांगूंक म्हाका साद जायना. कित्याक म्हळ्यार ते मागीर दुसऱ्याच टायपार वचूंक आसा. देखून थोड्यो संगती हांवें तुमच्या मुखार दवरच्यो जाल्यार कश्ट दगदोनी आमी पळयता. आज आमी थोडे पटी पळया, तुमी मीस पेटयत आसतना मिसाक वेता आसतना पळयता ह्या जागती तांबडी ड्रेस घाल्ला आसता पळय, मिसाची मस्तायकी घाल्ला आसता. ते कित्याक त्या दीस तुवें समजून काणी कितें कोणी तरी मार्तिराचें स्मरण करतात, कोणी तरी रागत बरयला देखून ती तांबडी मस्तायकी घालतात ह्या दिसाक. कित्याक म्हळ्यार कितलो की लोक मगच्या भाव आनी भयणी आमकां हो भावार्थ दिवच्या खातीर आमचे मालगडे आमचे पुर्वजे तांणी जीव सयत अर्पिला, तांणी रगत सर वारयला ह्या संवसारांत. थोडे संत भक्ताची जिणी आमी पळयता. आज आमी चिंता आमी पयस सभा आमकां कालें दिता की म्हणून क्वेश्चन घालचें आसा. पयस सभा कालें दिता, इगर्ज मतेर म्हाका कालें दिलां. आरे इगर्ज मतेर तुका भावार्थ दिला, ताचे वर्थ दुसरे काले आसा तुज्या जिवितांत. तुका भावार्थ दिला, तुका बॅप्टिझम दिला, त्या इगर्जेन तुका समर्पण करून दिला, त्या इगर्जेन तुका भावार्थ मेळ्ळा, तुका वागयला ताणें. पवित्र सभा म्हळ्यार जेजूची पतीन म्हूण सांगता. पतीन जाल्यार तिचें दूद पिवन तुका वागयलां, दूद दिवन वागयलां. जेजूच्या पत्नीचें म्हणजे पवित्र सभेचें दूद दिवन तुका वागयलां. आज अनुपकारपण आमी दाखोवचें कितलें सारकें. देखून आमी सारक्या रितीन आमी समजून काणगेचें. जर हे पुरा कश्ट दगदोनी ह्या आपोस्तालांनी सोसिनातलें जाल्यार सुवार्थ परगट जाती की. खंयच्या सांव पावलोचे कश्ट पळया, ह्या पेद्रूचे कश्ट पळया, तांणी सोंसलेले कश्ट, तांणी सोंसलेली ती दगदोनी, तांणी केल्ले ते मार. सांव पावलो ताची लिस्ट दिता, कितले पटी ताका जरबद्यांनी मारले, कितले पटी ताच्यो पैन करतना बटी सगळ्यो फुटल्यो, कितले पटी ताका जीवदाळीन रेवडान घाले, कितले पटी आखांतान पडलो, कितले पटी तो जैलान पडलो, कितले पटी ताका सांखळींनी बांदून घाले. जाल्यार सुवार्ता परगट केल्या. आज तांचे वरवीं आमी कोणाकय दुसोवंक जायना. मगच्या भाव आनी भयणी आज म्हाका भावार्थ मेळ्ळा जाल्यार म्हज्या पवित्र सभेंत म्हाका भावार्थ मेळ्ळा.
आनी देखून आमी समजून काणगेच्या मोगाच्या भाव आनी भयणी, आज तुका आनी म्हाका जेजून खंडी जावन ह्या कश्ट दगदोन येत आसतना, ह्या क्रिस्तवांक दगदोन येत आसतना आमी भियोवन जो आमी धांवोन जो आज भारत राष्ट्र आमचे येदे व्हडलें आसा. भारत राष्ट्रांत एक सुवार्ता परगट करचें व्हडलें भाग, मस्त प्रॉब्लेम आसात ह्या भारत राष्ट्रांत सुवार्ता परगट करूंक, मस्त दगदोनी आसात, मस्त अडचणी आसात, पूण ताच्या मदें देवाचें उतार परगट करचें खंडीत जावन हाका कांय भियेचें म्हणना. जीव काडटल्याक तुमी भियेनाका म्हूण सांगता सरेस्पर देव, पूण जीव काडल्या उपरांत तुजो आत्मो कोणाक व्हरूंक साद आसता, सरकारा जागी व्हरूंक साद आसल्या तर देवाक तुवें भियेचें म्हूण सांगता. देखून आमी कोणाक आज भियोवचें, ह्या मनशांक कोणाकी सुवार्ता परगट करतना आपोस्तल बिलकुल भियोनात. जायते ताच्या उपरांत आयिल्ले जायते मारतीर कोणूच भियेना. स्टेफनाक मारतना कितें म्हणालो, सर्गींचे राज ताणें पळयलें, बापाच्या उजव्या कुशीक जेजू बसलेलो ताणें पळयलें, कितलें मोठें रेव्हल्युशन ताका मेळ्ळें, कितें पुरा पळोवंक लागलो तो लास्ट घडये. पूण संतोशान पळय कोणी अपोस्तल पळया, खंय मारतिराचे एक जिणी पळया, भावार्था खातीर जीव दित आसतना तांणी केदाळे पाटी सरले आसा गी. परत आमी त्या सान सिसिलियाचे स्मरण केलें, तिचे एक कश्ट, तिणें सोंसलेले कश्ट त्या सळसळ्या उदकांत घालून तिका जळोवन जाल्यारय ती मरण पावना, तर थंय थावन तिका भायर काडटात. ताचे उपरांत त्या मोडवान तिचें हृदय उक्तें करतात, तकली फोडतात, जाल्यार 3 दीस ती जिवंत आसली. जायतो लोक तिचेर शिरतना तांकां तिणें मागणें केलें, जायतो लोक बरें जाले. खोल विशय ह्यो पुरा आमच्यान समजूंक जाता गे. पूण तांणी केदाळांत जेजू खातीर जीव दिवंक भियोवनात, जेजू खातीर मारतीर मरोंक भियोवनात. आज म्हजें आनी तुजें काम सुवार्ता परगट करतल्यांचे आमी कोणाकच भियोवंक ना. कित्याक देवाचें उतर आखाळी आनी सकाळी सगळ्यान परगट जायजेत. हें जावन आसा देवाचें येवजन, हें जावन आसा देवाची खुशी. देखून म्हाका आनी तुका विसरून काडला जाल्यार मागीर हाचे विशयांत जर आमी पळयता जाल्यार उगडापणाच्या ग्रंथांत ती खरगां येवची आनी ताचे विशयान क्लियर कितें मुखार घडतलें हे सगळ्यो संगती जुवांक देवान उगडापें केलें, जेजून उगडापें केलें आनी सगळें ताणें बरोवन घालें. ह्यो संगती आज आमकां घडटात. कन्नी जावन देखून आमी भियोवचें नाका. चायनान कितलो लोक आज सुवार्ता परगट करता, पाकिस्तानान कितलो लोक सुवार्ता परगट करता, साऊथ कोरिया, नॉर्थ कोरियान कितलो लोक सुवार्ता परगट, तांकां रिस्क ना गी, मस्त रिस्क आसा. आमकांय ते रिस्क काण गेल्या शिवाय आमी आमच्या भुरग्यांक कसो भावार्थ दिवचो. जर पवित्र सभेचो भावार्थ आमी सांबाळ धरना जाल्यार, आज हांवें आनी तुवें ह्या भावार्था खातीर काम करना जाल्यार, ह्या भावार्था खातीर आमी वावर करना जाल्यार, हो भावार्थ आमी दवरना जाल्यार मुखले पिळगेक कोलो भावार्थ आमी दितले. हांव आज आमी समजून काणगी ह्यो संगती. देखून आज ह्यो विशय आज तुका आपोवणें दिलां देवान. कश्ट दगदोनी तुज्या मुखार आसा, पूण कांयच भियेनाका. जेजू तुजे सांगता आसल्यार, जेजू म्हजे सांगता आसल्यार आमी कोणाक भियेचें म्हणून ना. सुवार्ता परगट करया खंडीत जावन आनी आमच्या जिवितांत मेळ्ळेले ते एक वांटो, व्हरतो एक भाग ते बऱ्या तरेन देवाच्या राजा खातीर उपयोग करया आनी हेरांचोय भावार्थ आमी बिल्डअप करूंक आमी इल्लो वावर करया आनी आमच्या भुरग्यांक तो भावार्थ दवरून आमी मुखार आमी चलया. हेंच आज आमचे मागणे, हेंच आज आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशीं आमचीं पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. नमान मरिय कृपेन भरलेले सुमतीजे सांगाता स्त्रियम तेर तूं सदैव आनी सदैव फॉल जोगशें जिजो भगवंती मरिया देवाचे माय आम्हा अभियांगा विनंतीकार आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आयचो बरो दीस तुमकां मागता. देव आमच्या समेस्तांचेर व्हरती आशिर्वाद आज वचूं दी म्हणून आमी मागया.